Psalm chapter 40 verse 17. हांव दुबळो आनी दळदिरो तरी सरेस्परा करता म्हजो हुस्को. तूं म्हजो आदार आनी म्हजो सोडवणदार, म्हज्या देवा कळाव करिनाका. Daniel chapter 3 verse 1. नेबुकडनेझरायाक बंगाराची एक मूर्ती करयली. ती 60 हात उंच आनी 6 हात रुंद असली. ताणें ती बाबिलोनाच्या प्रांतांत दूराच्या मैदानात उबारली. तुतुरेच्या, पिरलुकेच्या, किन्नाऱ्याच्या, सांगारीच्या, विण्याच्या, सनायाच्या आणि इतर सगळ्या वजांत्रा आवाज तुम्ही ऐकतच तुम्ही दर नीडसर पडून नेबुकडनेझरा रायाक उबारलेल्या बंगाराच्या मूर्तीचे आराधन करूंक जाय. जो कोण दर नीडसर पडून आराधन करिना ताका तक्षण जळत्या उद्याच्या आकट्यांत उडयतले. आणि तांणी बाबिलोनाच्या प्रांतात कारभारी नेमलेले थोडे जुदे म्हणजे श्रद्धक मेषक अभिदेनगो आसात. राया हे मुनीस तुझी पर्वा करिनात. ते तुझ्या देवाची सेवा करिनात आणि तुव्या उभारलेल्या मूर्तीची पूजा करिनात. श्रद्धक मेषक आणि अभिदेगोन तांणी रायाक जाप दिली, नेबुकडनेझरा हाचे विशीं आमी तुका जाप दिवची गरज ना. आम्ही सेवा करतलो तो आमचो देव जलत्या उज्याच्या आकट्यांतलो आनी तुज्या हातांतले आमकां निवरावंक शकता जाल्यार राया तो आमकां निवारू. पूण तो निवारिना जायत जाल्यार राया हे तूं जाणा जा. आमी तुज्या देवाची सेवा करचे ना आनी तुवें उबारलेल्या त्या मुर्तीचे आराधन बिलकुल करचे ना. ही उतरां आयकून नेबुकडनेझर श्रद्धक मेषक आनी अभिदेगोनक तांचे इतलो राग आयलो की ताचे चेहरो बदल्लो. आकटे सदां तापयताले त्या आपल्या 7 पावटी चड तापोवंक ताणें लायले. रायाच्या कडक आज्ञेक लागून आकटे इतले चड तापयले की दग दितात ते उज्यान श्रद्धक मेषक आनी अभिदेगोनो हांकां उबारून व्हरतल्या मानायाचे भस्म केले. पूण श्रद्धक मेषक अभिदेगोनो ते तेगी मुनीस बांदून असलेल्या जलत्या उज्याच्या आकट्यान पडले. ते देवाच्या मनाक गीत गायत सरेस्पराची स्तुती करीत उज्यामध्ये पोवंक लागले. आजारिया उज्यामध्ये उबो रावलो आणि ताणे अशें प्रार्थना केले, सरेस्पर आमच्या पूर्वजाच्या देवा, तू सदैव आणि महिमा तुका फावो. महिमे तुझे नाव सदा सर्वता. वय आम्ही पता केला आणि तुका सांडून एक अपराध केलो. वय आम्ही पता केले, आम्ही तुझ्या आदेशाक कान दिवंक ना. तरी दुखे सकलसान आनी कालत्या मनान आमी येता, आमचो स्वीकार कर. आणि आकट्या भितरलो जागो देवान भरलेले वारे वळता तो जागो सो केलो. उजो तांकां कांयच लागलो ना आनी ताचे वयर कसलेंच वायट जालें ना वा त्रास तांकां भोगले नात. देखून हांव हो आदेश दिता, लोकांनो, राष्ट्रांनो आनी भासांनो, तुमच्या मदलो कोणी एकलो श्रद्धक मेषक अभिदेगोनक हांच्या देवा विरोध कांयच उलयत जाल्यार हांव तांकां कांतरून तांच्या कुडक्यान कुडके करतलो आनी तांच्या घराचो नाश करतलो. कित्याक हे बरी देव राखतलो देव दुसरो कोणूच ना. Isaiah chapter 54 verse 17. तुझे विरोध वापरून केल्ले खंयचेच हातेर सुफळ जावचे ना. अवकार करता ती हर एक जी बोडकिरी म्हूण तूं रुजू करतली. हे सरेस्पराच्या सेवकाची सुभाग म्हजे वरवीं तांकां सडवण मेळटली. Deuteronomy chapter 28 verse 12. सरेस्पर भरपूर दिरव्याने भरलेले आपले आकाशाचे घर उक्ते करतलो. तुझ्या भुंयक फावो त्या वेळा पावस दितलो आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तूं रीण दितलोय, पूण केदीच तूं रीण घेवचो नाय. देवाच्या उतराच्यो 5 बसवण्यो. Isaiah chapter 60 verse 1. ऊठ परजडीत जा, तुझो उजवाड आयला, सरेस्पराची महिमा तुझेर परजळटा. John chapter 8 verse 12. जेजू परत्यान तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना
पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Isaiah chapter 58 verse 8. तेन्ना पांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय वेगीच बरे जातले. तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सरीसपराची महिमा तुमच्या फाटल्यान वेतेली. Malachi chapter 3 verse 20. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी तांच्या किरणांनी भलायकी आसतली. John chapter 12 verse 46. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत मानतलो काळोखान उरचो ना.